Goa University has granted us the affiliation to start the Bachelor of Performing Arts in Theatre for the current academic year, that is 2018-19. Basically, this course will be of 4 years after passing 12th standard in any stream. And second thing, we are also going to start the bridge course, who has completed the graduation, and the bridge course admission will be given only to those students who wanted to do the MPA, Master in Performing Arts. Master in Performing Art is a 2 year course which will be started in the next academic year, because we don't have students to start to give the admission in the Master in Performing Arts. So the strength of the Bachelor in Performing Arts will be of 30 students, and classes will be held in this Kala Academy premises only. There will be only one class. There is no age bar also. The prospectus will be available from 30th June, from 4th of June of this for the next this thing. And age group, yeah. Admission will be open to all the students who are passed out the 12th standard, and even the students who have completed their graduation. एक मोठी गोष्ट आसा, अभिमानाची गोष्ट आसा गोंयकारा खातीर. आज खूबशे जाण प्रयत्न करताले की मास्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स करपा खातीर आमकां प्रोफेशनल डिग्री कोर्स आसचो. आज पर्यंत कला अकादमीन जी जो परफॉर्मिंग आर्ट्स जे करताले ती तांकां डिग्री नाशिल्ली, आनी जे कोणीन आज ऑलरेडी एडमिशन घेतिल्लें आसा हांगसर, तांकां एडमिशन खातीर तांकां एकादो जर तांकां बॅचलर कोर्सा खातीर जर एडमिशन जर घेवपाक जाय, तांकां थोडोसो बॅक वचून परत ह्या हितून कोर्सा खातीर एडमिशन घेवपाक जाय. जाल्यार तांकां जेंकां कोणाक मास्टर करपाक जाय, जाल्यार तो जो आमचो जो कोर्स केल्लो आसा तांकां डायरेक्ट ब्रिज कोर्स करून तांकां मास्टर करपा खातीर आमकां एडमिशन मेळटलें. अशे तरेचें प्रोविजन ह्या सगळ्या सिलेबसान एक आयोजन केल्लें आसा. दुसरी गोष्ट, आमी प्रिंसिपल बाकी जो स्टाफ जो आसा तो प्रोसेस इमिडिएटली आमी सुरू करतले. आमकां हायर एज्युकेशन जे आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी आमकां NOC दिल्ली आसात. NOC आमचे हायर एज्युकेशनान 3 कोर्सा खातीर दिल्ले आसा. दॅट इज बॅचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट, मास्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट आनी ब्रिज कोर्सा खातीर दिल्ले आसात. आतां जो स्टाफ रिक्रुटमेंट आसतलो तेजे खातीर आमकां NOC विदीन नो टायम मेळून हे आमी एडवर्टिजमेंट करतले. आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स ही सगळ्या गोंयकारांक भुरग्यां खातीर जे कोणाक जर एडमिशन जर घेवपाक जर जाय जाल्यार तांणी प्रिपेर रावचें, कारण आमचो प्रॉस्पेक्टस जो आसा तो काम करपाचे आज तयारीन आमी आसा.